पयले सुवातेर 26 जानेवारी रिपब्लिकेच्यो सगळ्यांक उलोवनीत परबे दिता आनी आमकां सगळ्यांक खबर आसा आमचे गोंय एक माणकुली स्टेट धाकटी स्टेट आनी ह्या स्टेटीन आमी 3 फावटी फ्लॅग हॉस्टिंग करता. एक 15 ऑगस्टाक, एक 26 जानेवारीक आनी एक 19 डिसेंबर जेन्ना आमचें गोंय लिबरेशन जाल्लें. ह्या तिनूय दिसान त्या निमतान आमी एक ना एक खंयचो ना खंयचो कार्यक्रम घडोवन हाडटा. हांवें अशें चिंतलें की आमी 15 ऑगस्टाक एवरी टायम 15 ऑगस्टाक आमी आमचे एक मिनी टोर्नामेंट आसता. आमचे फक्त एक लोकांक युनायटेड करपा लागून आमचे कार्यक्रम आसता. मिनी टोर्नामेंट आसता, आमी फ्लॅग हॉस्टिंग करतात आनी लोकां मदीं आमी एक जागृताय दिता. सेम वे आमी 26 जानेवारीक आयज 26 जानेवारीक आयज आमी म्युन्सिपालिटीन फ्लॅग हॉस्टिंग करून येयल्लेच आहा. पूण त्या निमतान म्हजो वॉर्ड हो आमी एक क्लिनर्स ड्रायव्ह हे केल्लेले आसा. आयज तुमी पळयता सगळे आमचे जे कार्यकर्ते आहा हेंच्यान चिंतलें की हांगा एक आमचो वॉर्ड आमची मोहीम चालू करया क्लिनर्स ड्रायव्ह म्हणून. आनी ही क्लिनर्स ड्रायव्ह जी वॉर्ड नंबर 12ची आहा पळय ती फक्त आयच्या दिसाकूच न्हू जाल्यार ती सतत आसतली. म्हणजे जो मेन वॉर्ड आमचो रोड सायड आनी रोड सायडीची फूल क्लिनींग जातलें आनी फूल वॉर्ड जेन्ना कंप्लीट जाता ते 4 दीस आसूं, 5 दीस आसूं, 8 दीस आसूं हे आमचे फूल एरिया आमी क्लीन करपाचो आमी ठरयलेलें आसा. आयज अशें दिसतलें की लोकांक दिसतलें की ओके बाबा पॉलिटिकल स्टंट काय कितें इलेक्शन लागीं पावलां आसता 2 म्हयने इलेक्शनाक म्हणून हें आमी सतत करीत आसता. म्हाजो वॉर्ड नंबर तुवें सतत पळयता आसतलें की हांव पयलेच फावट करिना. एवरी टायम आमी खंयचे हांव भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो आसल्या कारणान आमी खंयचे ना खंयच्या रुपान आमी कार्यक्रम घडोवन हाडटात. सो आयज आमी वॉर्ड क्लिनर्स आमी घडोवन हाडलेलो आसा. आनी ही जी आमची क्लिनर्स ड्रायव्ह आयज आमी सोशल वर्क आयज आमकां 25 वर्सां कंप्लीट जाली म्हाका ही आमकां सतत आमी करतात. आमी काय अशें न्हू की फक्त इलेक्शन टायमार लोकांच्या घरा मेरेन पावना. आमी सतत खंयच्या ना खंयच्या रुपान करपाक प्रयत्न करीत आसा. आयज 26 जानेवारीच्या निमतान आमी वॉर्ड नंबर 12 क्लिनर्स ड्रायव्ह मोहीम स्टार्ट केल्लेली आसा. तशें पळोवपाक गेल्यार ह्या वॉर्डाक हांव जवळ जवळ आतां 3 फावटी इलेक्ट जाल्लो आसा. हांव 15 वर्सां लोकप्रतिनिधी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह कावन्सिलर म्हणून काम करीत आसा. आनी 2 टर्म म्हाजे अशें आहा की जेन्ना हांव पडलोलो पूण हांव सोशल वर्क काम करीत आसता. म्हणजे 25 वर्सां 5 टर्म म्हणजे 25 वर्सां हांव ह्या वॉर्डाक प्रतिनिधीत्व करता. आयज म्हाज्या वॉर्डान खुबशीं कामां केल्लीं आसा. आयज तुम्ही पळयत जाल्यार ते मॅक्सिमम जे रोड आहा पळय ह्याच वॉर्डान म्हाज्या ते 15 मिटरचे रोड आसा आनी फूल हॉट मिक्स केल्लेले आसा. आयज आमच्या ऑनरेबल MLA तेणी हेल्पान आमचो अंडरग्रावंड जेन्ना सिवेज आसा पळय ती सिवेज फूल न्यू सिवेज केल्लेली आसा. ते पयले हेची पायप आसलेली भिडाची पायप आसली ती आमी एक्रेलिक पायपां घातलेली आनी फूल अंडरग्रावंड सिवेज केल्लेली आसा. इतलेंच न्हू जाल्यार मेजर प्रोजेक्ट पळोवपाक गेल्यार जाल्यार म्हाज्या वॉर्डान आयज ओल्ड पॉवर हावस आमी तुमी पळयता 1-3 फ्लोर उबे जाल्लेले आसा. हांगा एक व्हडलो हॉल येता. आमच्या बायणा एरियेन हॉल हे नासलेलें. हे हॉल खंय तरी घडोवन हाडपाची म्हाका एक इच्छा आसलेली. आयज ते हॉल आमचें कंप्लीट जाता. म्हाका दिसता आयज एक येता ते एका वर्सा भितर हांगा आमचें हें हॉल रेडी जातलें आनी सकयल शोरूम जातलें. आयज तुमी पळयता हांगा बारीक बारीक गाडे आहा आमचे बारीक बिजनसमॅन गाडे तांकां गाड्यांक लागून खंयच जागा नासली. सो तांकां आमी एक अशी जागा केल्या भितर बारीक बारीक गाले केल्ले आसा. तांकां थंय एक रिहेबिलिट करपा लागून केल्लें आसा. हो मेजर प्रोजेक्ट आहा म्हाजो एक काय. हेच्या भायर आमचें ऑलरेडी गार्डन जें म्युन्सिपल गार्डन आहा तें गार्डन ऑलमोस्ट कंप्लीट जाल्लें आहा. टेंडरींग प्रोसिजर जाल्लें आहा. फक्त टेंडर सुद्दां जाल्लेलें पूण ते खंयचे तरी एक गार्डन म्हणजे ओपन स्पेस ते आमी जेन्ना ते प्रोजेक्ट करतना ते बिल्डींग म्हणजे कॉन्क्रीट सायडीक सुबेस येयले म्हणून तांकां रिटेंडर करचें पडलें. मातसो प्लॅनिंग चेंज करून ते गार्डन ऑलमोस्ट रेडी जाता. हो असो व्हडलो मेजर प्रोजेक्ट म्हाज्या वॉर्डान जाल्लेलो आसा. म्हाज्या वॉर्डान जे बारीक जाग्याचे फुटपाथ म्हण ही बारीक बारीक कामां म्हाजी सतत चालूच आसा. नाला बांदपाचो, गटर बांदपाचो, फुटपाथ बांदपाचें. आयज म्हाज्या वॉर्डान तुमी पळयलें आसतलें एक गटर असो आसचो की विदावट स्लॅब फूल कवर्ड स्लॅब आसा. फाटी अशें जातालें एक टायम असो येतालो की म्हाज्या गटराक धांपपाक कांय नासलेलें, स्लॅब कांय नासलेलें. ते सुद्दां आमी फूल वॉर्ड म्हाजो कवर केल्लेलो आसा. म्हाज्या वॉर्डान कांयच अशें मेजर काम अशें कांयच ना. मॅक्झिमम कामां जाल्लेलीं आसा विथ द हेल्प ऑफ आमचो स्टेट गव्हर्मेंट जावं म्युन्सिपालिटीक आमी जें फंडींग दिता आमचो आमदार फंड हाडटा आनी ते आमी फूल 100% युटिलायज करतात. एक समज सक्सेसफूल कावन्सिलर जातलो किंवा सक्सेसफूल लिडर जातलो जाल्यार तेणी 100% फंड युटिलायज करपाचें आसता. तशें म्हाज्या वॉर्डान म्हाका जितलें काम दिता म्हाजें कितें काम आहा पळय तें 100% केल्लेलें आसा. म्हाका दिसता हेच्या वयर जे कोणाचें एक्सपेक्टेशन आहा पळय तें सुद्दां हांव 100% पूर्ण करपाक प्रयत्न करतलों. सगळ्यान पयलीं सगळ्यांक प्रजासत्ताक दिनाची उर्मीत परबी दिता. आनी 26 जानेवारीच्या निमतान आयज आमी वॉर्ड नंबर 12चे सगळे कार्यकर्ते जे आसा आमी क्लिननेस ड्रायव्ह असो ठरयलेलो आसा. क्लिननेस ड्रायव्ह आमी 8 दीस कार्यक्रम चलतलो आनी आयच्यान ही सुरवात जाल्लेली आसा. आनी आमी पूर्ण भाग जो आसा वॉर्ड नंबर 12चो पूर्ण भाग जो आसा हो आमी निवळ करतले. जावं ते रोड स्वीप म्हूण नाका आनी सगळ्यांक
लोकां कडेन विनंती करता, ह्या भागांतले सगळे विनंती करता की कोणाच्या घरांतलें समज काम चालू आसा जावं कितें तें सगळें तुमी सकयल हाडून दवरचें आनी जो कचरो आसा तो आमी सगळो निवळ करतले. 8 दिसान तुमकां दिसतलें की हो जो वॉर्ड नंबर 12 आसा हो पूर्ण स्वीप जातलो. आमी वेगळे वेगळे कार्यक्रम वॉर्ड नंबर 12 करता, जावं 15 ऑगस्ट म्हणनाका जावं 19 डिसेंबर म्हणनाका, आनी ह्या 26 जानेवारीच्या निमतान आमी हो वेगळो असो कार्यक्रम आमी ठरयला. सगळ्या लोकां कडेन विनंती आसा की तुमी ह्या कार्यक्रमाक सगळे सहभागी जावचे आनी आमच्या ह्या मोहिमेक आमकां यश दिवचें. सगळ्यांत पयलीं गणतंत्र दिनाची परबी त्या निमतान आयज आमी वॉर्ड नंबर 12 हांगासर एक क्लिनिनस ड्रायव्ह दवरलेली आसा. आमी सगळीं मेळोन, तशेंच आमचे वॉर्डाचे कावन्सिलर्स दीपक नायक आनी आमी सगळीं मेळोन हो ड्रायव्हाची स्टार्ट केल्लेलें आसा. त्या निमतान आयज त्या निमतान आमकां आयज सगळे आख्खो आमचो वॉर्ड क्लीन करूंक गावलो आनी हो क्लिनिनस ड्रायव्ह आमचो आख्खो वॉर्ड क्लीन जायसर उरतलो. तेन्ना आमी सगळीं आमच्या कावन्सिलराक सांगतली की खंय खंय आमकां क्लीन करूंक जाय, तेन्ना तो आमकां थंयसर लेबर धाडून आमी वचून थंय पळयतलीं आनी ते सगळें आमी क्लीन करून दवरतलीं. ह्या निमतान जे आमचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी, तशेंच आमचे गोंय राज्याचे CM डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचें जें स्वप्न आहा की स्वच्छ भारत आनी नितळ गोवा तें आमी पुराय करपाचें कार्य घडोवन हाडटले. जशें आमी आमचे कावन्सिलरान आमच्या वॉर्डान आयज ही मोहीम स्टार्ट केल्लेली आसा पळय, बरी गजाल आहा. तशीच त्या आमी सगळ्यांक सांगूंक सोदता की सगळे आमचे जे कावन्सिलर जे आमची हे वास्कोन पुराय वास्कोन हे सगळीं अशेंच आमी क्लीन करून दवरपाचें.